बोडव्या संगी कर्याना मन माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सगळ्या तिच्या मोगण वाटती आमकां भरवशाची बोडव्या संगी कर्याना मन माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सगळ्या तिच्या मोगण वाटती आमकां भरवशाची बोडव्या संगी कर्याना मन माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सगळ्या तिच्या मोगण वाटती आमकां भरवशाची गुलाब सोबीत कांत्या मोतलो शीतळ स्वादीक अमृत कडक तिचे तुयना कसलो रसना भितर विचार बोडना बोडव्या संगी कर्याना मन माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सगळ्या तिच्या मोगण वाटती आमकां भरवशाची बोडव्या संगी कर्याना मन माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सगळ्या तिच्या मोगण वाटती आमकां भरवशाची हांगासर जमलेल्या लूर्द मायेच्या भक्षिकांक मोगाचे न्हू हांगासर जमलेल्या लूर्द मायेच्या भक्तिकांक माया मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. मोरी माय आमच्या संतोशाचें कारण मनशा कुळाक पत्का जावन सोडोवच्याक जेजूक दिवन मोरयेन संतोष हाडलो. सर्गार सोडून गेली मोरी थंयसर रावंक ना बागार ती सर्गार जावन संवसाराक आयली आनी साबार जाग्यांनी दिश्टीक पडली. लूर्द शहरांत दिश्टीक पडली ती तिच्या भक्तिकांक संतोशाचें कारण जाली. थंयसर यात्रीक पळयनाक सगळीं तिचे तावन अत्मीक आनी कुडीची भलायकी जोडून दादोशी जावंक पावल्यान. हे दिशेन तिची भक्तीपणां आदारूंक आमकां प्रेरण. तांचे पैकी कोंताचो तीर्स व्हरतो तेर्साचे भक्तीपण आदारच्या कुटुंबांनी नजरेंतल्या भगेवन कुटुंबाचें वातावरण आसा जाता म्हूण पाप जुवांव पावल दुसरो शिकयता. आयचो तेर्स आमी सर प्रायवंता खातीर भेटोवया. ती आमच्या कुटुंबान मोलादीक दिरवीं कशीं आसात. तांच्या फाटल्यान लांब जिविताच्या अवधेन तांणी बोरबेन आनी भवार्थान क्रिस्तांव जिणी जियेल्यात आनी तांच्या आदर्श जिणें देखीन क्रिस्ताक साक्ष दिला. कुटुंबदारांमध्ये मोगान आनी सेवेन जिवीत जिवन भावार्थ मुखल्या पिळगेक वणच्या वर्त्या कामान तांचो पात्र भोव विशेष म्हूण पवित्र सभा वळखून घेता. आज ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान तांकां भेटयत आसतना तांच्या बऱ्या भलायकी पासत आमी मागया.
कुटुंबाच्या सांद्यातान भरपूर मोग तांकां फावो जावं आनी जी कोण प्रायवंतां मरणाच्या तणेर आसात तांकां बऱ्या मरणाची कृपा देव भाव फावो करून दी म्हूण मागया. दया करून उबे रावात. भगेन कुसाच्या कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोरी आमकां जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा सरशी आपण वरची वाट सान फुलचेस अशें म्हणटा. मोरी देवाची माता सर्गाक विची निसन मनशा कुळाक मोरये मरिपात सर्गाक सोडून वरच्याक देवये निसलेर संवसारात देवून आयलो. आज आमी उसारलेले ते सांग तिच्या मुखान जेजू भेटोवया. तिचे खालते विनवणे देवा लागीं मागून परत ती आमच्या संतोषाचें कारण जावं. मागणे ये मोगाळी माये तुजे समोर उरलेली सर आमची मागणी तूं मानून घे. तुका उलो मारच्या कोणायचे मागणे निर्फळ जायना जावची तुजी खुशी. तूं आमकां केदीं साडून घालची नाय म्हूण आमी पातयेता. येन तुजें भक्तीपण आदारूंक हांगासर आयल्या आमा सोमेस्ता तुजे परी बागेन जिवीत जियोंक सासाय जोडून दिता. आमेन. सतमंता देवाक सर्वपुत्र बापाक सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो विनंत्यां कृपेन संभवलो आमकां मुरीदान जल्मलो पोंस पिलाताक तणेक सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर्वपुत्राक देवाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे एकठाक पात्रांचे मोक्षाने कुडीचे जिवनपण सदांचे जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाम बुवीत जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या खुशीता तशी आमची पक्का बगोस आनी आमकां ताणें घडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बरुले सुमे तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव इंपॉल तुजे खुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये मोगोल्या खातीर पिलाची कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. नमान मुरये कृपेन बरुले सुमे तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव इंपॉल तुजे खुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये मोगोल्या खातीर पिलाची कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. नमान मुरये कृपेन बरुले सुमे तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव इंपॉल तुजे खुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये मोगोल्या खातीर पिलाची कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदा सर्वदा. आमेन. दुखेचे मिस्तर नियाळ्या. पयलो मिस्तर जेजू मळ्यान मागतना रगत गमेता. जेजू थंय आशिल्लें देवपण दिपता. तो आपल्या मनशापणान कश्ट जाता आनी आमच्या कश्टान आणवारान एक देख दिता. गेत्सेमने म्हळ्यान तो आपले संकश्ट आपल्या बापा कडेन मागण्यांत सांगता तरी पूण मागण्यांत बापाचे कुशेक कसलींच शर्तां घाली नासता तो कल्तीमान घालता. ह्या मिस्तरा वेळार प्रायवंतां आनी मालगाड्या व्यक्ती पसत मागया. आमच्या पिरगेजींतल्या सर प्रायवंतांक आनी मालगाड्या भावा भयणींक तांच्या कश्ट आनी आकांतान देव आदार दिव म्हूण मागया. जिवितान बरो सुसाणेन आसतना संतोषान जियो मोरी माय तांकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. मागणे देवाची खुशी करतना आमचे भितरल्या भोगणांचेर आनी आमी जैत व्हरूंक आसा. मागणे हे जैत व्हरूंक आदार दिता देखून मागणे सुमानव भाव आमचे थंय रुता करूंक मोरये माये लेगीत आदार मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पुजीत जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पक्का बगोस
आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निबार नमान प्रेम सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान प्रेम सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान प्रेम सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान प्रेम सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान प्रेम सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान प्रेम सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान प्रेम सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान प्रेम सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान प्रेम सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुमिजे संगता श्रेयांतर तू सदैव आणि सदैव पावची जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा आणि पवित्र आत्म्या दसादी दसाता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची बात का आमकां भोगशी येरकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समेस्त आत्म्यान सडकत तुजी काकुळटीची अधिकार आसल्या सरकार कोणपाय. दुसरो मिस्टर जेजू खांब्याक बांदून जरबान मारतात. तो अपराधी समाजान लुडकार साबारांक तो फसयता आनी उसांबळ करता अशें जुदेव लोकान जेजूचेर फिर्याद हाडली. पिलातान सत आनी न्हीद सोदूंक प्रयत्न केलें आनी जेजूक सुडका लागूंच्या इराद्यान ताका जरबान मारूंक फर्मान दिलें. ह्या मिस्तेरा वेळार एक सुरपणां जियोवच्या भावा भयणी पासत मागया उतर प्रायेवरूय आनी विविध संकश्टाक लागून एक सुरी जाल्ल्या आवय बापय थंय भुरग्यांनी तांची जबाबदारी समजून तांकां आदार दिवंक देवाचो आदार मागया. दयाळी माये सगळ्या मनशाक हिंसेच्या कोंडान बुडोवन गेला. राजकीय तत्वा खातीर भाशेचे निबान धर्माच्या नांवान मनीस एकामेकाक द्वेषितात आनी मनीस
मनशांचो दुस्मान जावन पावला. ह्या काळार खऱ्या काळजान मनशांचो मोग करूंक तशेंच भाव बांदवपण वाडोवंक जाय ती कृपा आमकां मागून धाड. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास संकारी आनी आमची सुकल्या बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायट्यांतले आमकां निवार. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये प्रेमभरलेले तुमी तुजे संगता श्यामिता तूं सदैव आनी सदैव फाळचे कुशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या स्वादी गसातान सदां सर्वता आमेन. येऊच्या जेजू आमची पातकां आमकां भोवशी एकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सगळे आत्म्या सडकन तुजी काकळटीची अधिगस आसल्या सदां पोंदपाय. तिसरो विस्तार जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सांगतात. जेरबादांचे मार, कांट्याचो मुकुट, अतपानाचो खुरीस, कालवारीचे कश्टांचे पैन हे खंयचेच जेजू इन्कार करिना. बागार मोगान हे सगळे तो स्वीकार करता. जिणयेच्या सर कश्टांनी सोमी आमचो भद्र आसरो आनी भरवोसो. तर कश्टा वावटेक आमी कित्याक तकसा जाय? ह्या विस्तारा वेळार पिडेस्त भावा भयणी पासत मागया. विविध पिडेक अवघडांत आनी समस्याक बरी जावन
निराशी जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक धैर्य बुजवून आणि आदार लाभून दिवून मागया. काकुळटीचे माये, जेजून आपल्या कुडीचेर बोगुल्ल्या दुखीच्या पुण्या मरीपार मागून धाड आमकां बरें मन. आमची सोडवी काय आमी नियाळ बसच्या बदलाक हेरांचे कश्ट पडून तांच्या कधी दुकान वांटेली जावंक आमकां बोळ दिवून मोरये मागे लगे आदार मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या मुशीता तशी आमची पथकां बोगस आनी आमकां तंडेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान कृपेन गुरुले सुमितीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आनी सदा सर्वता. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येरकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्या सर्वकर तुजी काकुळटीची अधिगस आसल्या सर्गार कोण पाय. सुशी फूल उदकाळी पावता तशें मगे बीन मरता. नजो घे दिसची emotion नाचताना मये मोकळसाण. चवथो मिस्तेर जेजू कालवार पर्वत पर्यंत कुरीस वाहून वेता. क्रिस्त कुर्साच्या आत्मानाच्या मरणाक कालतीमान घालन कुर्साक कान मारता. ताची जडाई घेवन नित्रांनी जाल्लो तो
कालवारीचो दोंगर चडटा, मोरी ताचो पाटलाव करता. कुरीस वयल्या आपल्या पुताक आडोवन ती येवंक ना, पूण ताका धैर्य दिवंक आनी बुजोवन दिवंक ताच्या कश्टान भागीदार जावंक ती आयल्या. ह्या मिस्तेरा वेळार बऱ्या भलायकी पासत मागया. भलायकी शेतान वावर करच्या सर दाक्तेरांक, नर्सां आनी आस्पत्रीच्या शिबंदेक भलायकीवंत कर. पेडेस्तांची मोगान जतन करूंक सोंसणिकायेचे देणे देव तांकां फावो करूंक मागया. मोगाळी माये, ह्या संवसारांत आमचे आवयक हो तो मान दिवंक तशेंच आमचो खुरीस मोगान वावून तुज्या पुता जेजूचो सदांच पाटलाव करूंक आमकां शिकय. आमचे बापा सगळींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमची सुकल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका, पूण वायट्यांतले आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी, हे कोणाच्या भुजांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्या चड कर तुजी कपटीची अधिगज, आसल्या सर्गार पोन कर.
ह्या सोमिस्तेर जेजू कुर्सार मुखळून आपल्या माये मुखार प्राण करता. आपल्या इश्टा पासून एकल्यान आपलो जीव दिवचे प्रास वरतो मोग दुसरो ना. सोमी आपल्या जीवाचे बलिदान भेटून हे सांगणेक नवो अर्थ दिता. तशेंच हे बलिदान जिणेन वरतो त्याग करूंक आनी देवाच्या राजा खातीर वावरूंक प्रेरण दिता. ह्या मिस्तेरा वेळार कश्ट जाल्या पासून मागया. जिणे पयणार विविध रितीचे अडचणेक सांपडून कश्टाराच्या भावा भयणींनी भावार्थाचे देणे होगडाय नासतना खरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक देवाचो आदार मागया. मोगाळी मये जेजूच्या मरणा बरी आमचे मरण समाधानाचे जावं. तुझे मजतीन आमचे मरण जावं. ह्या संवसारी देवान आमकां दिल्ल्या कामाची संपणे आनी आमच्या मोगाच्यांक मेळोवंक देवाच्या घरा वेची एक बागी उतरोन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी विश्वास जावं तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बशिता तशी आमची पक्का बगस आनी आमकां तरणेन पडोवन दिनाका वायटांतले आमकां निबार. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमानुले कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता आमी ते तुमचे देव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसा आदी तसा आता आनी सदा सर्वदा. आमची पातका आमकां बक्षी देवपणाच्या उज्याले आमकां निवार सगळे आत्म्या सडखड तुजी काकळटीची अधिकस
नमारण्ये काकुळीचे मये नमान आमच्या जीवा अमृत आणि भरोशा तुका आम्ही उडो मारता आम्ही प्रति श्रेणीची बाळका या दुःखाच्या कोणाला नसता हसता रुसता सोडून आम्ही तुका उद्धार करता तर तू आमचे शकाय ते तुझे काकुळीचे गळे आमचे वय पुरती आणि या वर्तीच्या उपरांत तुझ्या खुशीचे सदैव फळ जी जन्मकान बांधकय ये दयाळी ये मवाळी ये दुर्गवारी भगवंती देवाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर सुम्या काकुळदम शिखर क्रिस्ता काकुळदम शिखर सुम्या काकुळदम शिखर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गीच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या साधी सुमात्रिंद्रादी एकाच देवा भगवंती मोरिये भगवंत देवाचे माये भगवंती औंकारीचे औंकारी क्रिस्ताचे माये पुरी सभेचे माये काकुळतीचे माये कृपेचे माये भविष्याचे माये गोवनी तळी माये गोवनीच कळवंती माये गत नाचलेले माये आपुठ माये मगा पात्र माये चित्र माये सुबोधने माये कृष्णाराचे माये सुरवंडाराचे माये गोशने औंकवारी मना पात्र औंकवारी गोठोम फावजल्ले औंकवारी पदवेदार औंकवारी दयाळी औंकवारी विश्वासी औंकवारी नीतीच्या आरशा जाणवयाच्या सिंहासना आमच्या संतोषाच्या कारणा आत्मिक पलंगाणा मान फौजल्या पलंगाणा मुक्तीच्या परमीत पलंगाणा मुक्त गुलोबा दाविदाच्या बुर्जा गड्याच्या बुर्जा स्वर्णाच्या मंदिरा सोल्याच्या आर्का सर्गींच्या दारोट्या मध्यभराच्या अनेकेत्रा पडेस्तांचे बलायके पातकांची आश्रया तळांतर कार्याचे शकाये केस्तांचे बुजवणे क्रिस्तावांच्या आधारा गुडव्यांचे राणीये आर्कांचे राणीये प्रवादींचे राणीये अपोस्तलांचे राणीये मार्तिरांचे राणीये कन्फेसरांचे राणीये औंकारीचे राणीये समेत भक्तांचे राणीये सैमाच्या कथावेन गर्भी समावलेले राणीये सर्गी घेतलेले राणीये पवित्र रोजारीचे राणीये उपमाचे राणीये समाधानाचे राणीये देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले तुझे दिसाळे काल ये देवाचे गगनमय आम्ही येता आमच्या गरजा आमच्या मागण्याची बेपरो करी नका विनंती आमका सदा निवार आनंद आणि सदैव औंकारी भगवंती देवाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर प्रार्थना ये देवा जय आपल्या आजीने मरणा आणि तुमच्या जीवनपणावरवी सस्ताच्या बचावाचे इनाम आमका जोड जोडला भगवंत औंकार मोरयेचे बहु पवित्र रोजारीचे निस्तेर आणि नियाळताना तांतू आटापलेला सो आम्ही पाठलाव करीसो आणि तांतू बसयलेले आम्ही जोडीशे कर म्हणून आम्ही तुझ्या लगी पळता त्याच क्रिस्तांच्या सुन्यावरिता आमेन पापसुपेच्या हृदयापासून आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं
आनी आमची येशू ख्रिस्ता तशी आमची पत्का भोगोस आनी आमकां कांडेक पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार प्रमाण मुरी कृपेन बरुले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव इंपॉल तुजे कुशीचे जेजू भगवती बरी देवाचे माये अम्मा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आसा आनी सदां आमेन सर्वेस्पो तुमचे सुवासो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता दनपरां हांव 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो चडून 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें एली एली लामा सबक्तानी म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय हे आयकून लक्षार आसलेले थोडे तो एलियाक उलो करता म्हणाले तक्षण तांचे मदल्या एकल्यान धांवन वचून एक दर्या आळमे हाण शिरक्यांत बुडयले आनी एक बडयेक शिरकवन जेजून तांतले साकी सारके ताच्या वंठार धरले पूण हेर थोडे म्हणाले रावा एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळोवया जेजून परत्यान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारली आनी प्राण केलो ताणें प्राण सोडतस देवळांतलो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत भिजून 2 फाळे जालो बई कांपली खडपां फुटली आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशव घेवन आसलेले साबार भक्त जिवंत जाले आनी जेजूचे जिवंतपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन साबार जाणांक दिश्टीक पडले शतपती आनी ताचे सांगाती जेजूक पाराव करन आसलेले जण भुंयकाप आनी घडले ते सगळे पळोवन भोव चड भियेले निजाम देवाचो पूत हो म्हणाले ते आनी सभा स्त्रिय थंय उबो रावन आसलेल्यो ह्यो संगती पळयतलो जेजूची सेवा करची सेवा साकरी करून गलिलियांतावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो तांचे मदे उबी आसली मरी मगदलेन जाकोबाची आनी जुजेची आवय मरी आनी झेबेदावाचे पुताची आवय देवाचे उतर हे मरी खुर्सा वाटेर मरी जिनियेक नवो अर्थ दिता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो सांपाद्रे पियो मरये विशयांत उलोवन अशें म्हणटा सम पीपल आर सो फुलिश दॅट दे थिंक दे कॅन गो थ्रू लायफ विदाउट द हेल्प ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी म्हणजे थोडे जण इतले बोध नातले की मरयेच्या आदारा विने तांचे जिवीत ह्या संवसारी सुलाबायेन देवा चडशी वसोंक जाता म्हण ते फाती येतात मोगाचनो आमा हर एकल्याच्या जिवितांत मरयेचो आदार गरजेचो कित्या खातीर आमच्या जिवितांत मरी गरजेची मोगाचनो आयचो विशय वा संदेश जावन आसा मरी खुर्सा वाटेर मरी जिनियेक नवी दिशा दिता मोगाचनो मरी खुर्सा वाट समकत आसतना तिने नवी दिशा आपणायली आनी इस दिशा आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत ती दिता म्हणलें आज आमी नियाळ करया मरी खुर्सा वाटेर मोगाचनो जेजू कुरीस वोवन काल्वर पर्वत पर्यंत वेताना मात्र मरी जेजू सांगता आसली मात्र न्ही बगार
केन्ना देवाचे येणे मरयेक लाभता. मरयेच्या कुसव्यांत जेजू जल्माता म्हणले खोबार मरयेक मेळटा. त्या दिसा जावन मरी आपणाचे घुरसावाट प्रारंभ करता. आणि आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आम्ही देवा सरशी समकताना आमच्या जिवितांत आमच्या उजव्याक आणि दाव्याक ह्यो दोनी संगती आसात म्हणल्यार चूक जावची ना. आमच्या जिवितांत कश्ट बेजाराय दूख एक सायडीर आसा तर खंडीत जावन आमच्या अनेक सायडीर संतोष समाधान दादोसकाय सांगाता चलता. आमी सबार पोटी चिंचे आसा आमकां आसचे कश्टच व्हड ते आमकां वोवंक जायना. ते आमकां कश्टांचे जाता. आमी ह्या कश्टा निमती देदेस्पोट जाता बेजाराय पावता. आनी अशेंच म्हज्या जिवितांत सबार पोटी घडिल्ले आसा. म्हजें जिवीत म्हजें जिणे कश्टांचे म्हणून हांवें सबार पोटी चिंतिल्ले आसा. आनी एक दीस हांव एका स्टुडंट एका चलयेक भेटता आनी ताच्या कडेन उलोवंक प्रारंभ करता आसतना ते ताच्या जिवितांत जाल्ले सबार घडीतां विवाडसिता. ते सगळी आयकल्या उपरांत म्हाका एक भोगलें म्हज्या जिवितांत जाल्ले सबार कश्ट सबार बेजाराय ह्या चलयेच्या कश्टा मुखार कितेंच न्हय. म्हाका न्हू आमच्या जे हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसात. थोडे फावटी इल्लेशे आसात थोडे जाणांक इल्लेशे चड आसात. तरी पूण हे आमकां मरयेच्या आदारान सदांच सोसून व्हरूंक वा मरयेची नवी दिशा घेवन त्या प्रमाणे जियोंक आदार जाता. पयले मरयेच्या जिवितांत जेजूचे येणे. म्हाका न्हू 13 वर्सांची मरी स्त्री हेरा भुरग्यां बरीच ल्हान व्हड जावन आसलेली. तिच्या जिवितांत देवाचे येणे जाता. देव तिका भेटता आनी एक विशेष संगत इल्ले कश्टांची संगत मरयेच्या खाणार घालता. आनी मरयेक सांगता तूं देवाच्या पुताक प्रसूत जातली. देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत खेळटलो. म्हाका न्हू एका काजार जायन आसलेल्या स्त्रियेन गर्भे समोवचे कितले मारेकार म्हणले आमच्या समाजांत आमकां पळोवंक मेळटा आसतना त्या आदल्या समाजांत तसले सूख आदारले तर ताका मरणाची शिक्षा फावो जातले. ताका मारन पाथरावन ताका जिवीशी मारतले. म्हाका न्हू असले कश्टाची परिस्थिती असले अवमानाची स्थिती मरयेच्या मुखार आसलेल्या देवाच्या कुशेक ती खालती मान घालता आनी सगळे स्वीकार करता. आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत असले घडीत खंडीत जावन घडला. आमचे नांव थोडे फावटी पाड केला जावं पुरो. आमचे विरोध सबार जण उलयल्यान जावं पुरो. आमचे विरोध सबार जाणांनी घटमोळ केला आसतले जावं पुरो. पूण म्हाका न्हू उगडास दवरया मरयेच्या जिवितांत ही सगळी सोसूंक मेळ्ळे. तरी पूण जेजूच्या मोगान देवाच्या मोगान देवाच्या मिसावांक खालती मान घालून ती सगळी स्वीकार करता आनी फुडें वता. हेच करपा आमी मरयेच्या आदाराखाल जोड घेवंक आसा. दुसऱ्यान मरी जेजू आपले नांव दाखल करूंक दाविदाच्या शहराक गेली आनी थंयसर दुसरे विशयी मरी जुजे आनी जेजू सांगाता मेळोन इजिप्ताक पळतात. मरी भरिल्ली गर्भेस्तीन कश्टांचे दीस तिचे. तरी पूण दाविदाच्या रायाक तांचे नांव दाखल करूंक ती पळ वा आपले गांव संत गांव सोडून थंयसर पयन करून येता. आनी दुसऱ्यान जेजू जल्माल्या उपरांत हेरोद राय त्या बाळशांक जिवीशी मारूंक सोदता आसतना तांणी परत्यान मरी जुजे आनी जेजून पळापळ घेवचे पडटा. थंयसर मरी माय जुजे आनी जेजू आपले म्हणले सगळी सांडून आपले गांव सांडटा. आपल्याच्या मनशांक सांडटा आनी सगळी थंयसर सांडून तिका कळीत नासलेल्या त्या गांवांक पयन करून येता. म्हाका न्हू हेच विशय आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत सबार पोटी घडटा. सबार पोटी आमच्या मोगाची भाव भयणी आमची भुरगीं आपल्या शिकपा खातीर आपल्या कामा खातीर
आपल्या फुडारा खातीर आपले गांव सोडून पर गांवांक येतात, दुसऱ्या गांवांक वचून वावरतात. तशेंच सबारजून धर्मीक भाऊ भयणी आपणे म्हणले कुटाम कितें आसा, आपणे म्हणले गांव कितें आसा ते सगळी सांडून आपणे कळीत नासलेल्या त्या गांवांक, आपणे कळीत नासलेल्या त्या लोकांमध्ये वचून वावरतात. बरे करच्या खातीर, बऱ्या खातीर वावरच्या खातीर मोरयेन आपणे म्हणले गांव सोडलो. तशेंच आमचे सगळे सबार जण भाऊ भयणी अशे आपले गांव सोडता आसतना तांकां सर्वांक मोरी माय आदार दिता. मोरी मायेचे आदर्श आमी सर्वांनी ह्या मुखांत्र जोडून घेवंक आसा. आनी तिसऱ्यान जेजू बाळोक तेंपलांत चुकता आनी जेजू मरण कुर्सार पावता. मोगाचे न्हू, जेजू बाळोक तेंपलांत उरलो आनी ह्या विशयी मोरयेक आनी जुजेक कळीत नासले आनी तांणी थंय थांव फाटी वतात. फाटी वता आसतना तांकां कळीत जाता मोरी जेजू सुकला. कितल्या खती दुखीची बेजारायचे घडीत ते. आनी तशेंच जेजू कुर्सार मरण पावता आसतना थंयसर तांचे मदें जाल्लो वेगळा आसार कसलो. आम्हा सर्वांक मरण म्हणलें येता आनी एक स्वाभावीक हे कोणाच्यानी चुकोवंक जायना. कित्याक एक बाळ जल्मातना मरण म्हणलें बी त्या बाळाचेर वंपन जाला आनी ते हर एक आपल्या जिविताच्या घडयेंत त्या कारणाक वा त्या पंथाक पावूंक तयार आसा आनी मरण खंडीत जावन येवंकच आसा. आनी तशेंच मोरयेच्या जिवितांत हे घडोवन आयले जेजू मरण पावता आनी थंयसर वेगळा आसार आसा जाता. आमच्या कुटुंबांनी हे खंडीत जावन घडटा. आमच्या मोगाची भाऊ भयणी, आमच्या मोगाचे इश्ट, आमची आवय बापूय, आमच्या मोगाचे कोण आसात मरणा मुखांत्र आमच्या तावन वेगळ्या आसार पावतात. तरी पूण मोरयेचे आदर्श आमी घेवया. मोरी जेजू तावन वेगळ्या आसार पावल्या वेळार, मरण पावलेल्या वेळार ती रडली तरी पूण ती वगत बसूंक ना. बघा शिसा सांगता मेळटा आनी शिसांक उत्तेजन दिता. जेजूचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक तांकां धैर्य दिता, आदार दिता, भरवसो दिता. हेच आदार भरवसो नवी दिशा आमी मोरये तावन जोडून घेवंक आसा. आनी आग्रेक चवथ्यान मोरयेच्या 7 दुखी पैकी 4थे आनी 5वे दूख जावन आसा जेजू कुरीस वोवून येता आनी 5वे दूख जावन आसा जेजूक कुर्सार खिळयतात. मोरयेन जेजूक कुरीस वोवंक आदार दिलो. मोरीस वचून कुरीस वोवंक ना. बगार तिच्या बुजवणेच्या दृश्टे मुखांत्र, तिच्या उतरा मुखांत्र जेजूक आदार दिता कुरीस वोवंक. तशेंच जेजूक कुर्सार खिळयलेल्या वेळारी मोरयेचे दिश्ट जेजूच्या दिश्टीक मेळटात आनी जेजूक हाचे मुखांत्र धैर्य आनी आदार मेळटा. आमच्या जिवितांत पिडा शिडा म्हणले सबार पोटी येता. थोडे पोटी आमच्या चुकीक लागून येता. थोडे पोटी आमचे भावार्थ देव परीक्षा करच्या इराद्यान आमकां मेळटा आनी थोडे पोटी आमकां खंयच्या कारणा खातीर आमकां ही पिडा शिडा मारेकार पिडा येता म्हणलें आमकां समजना. तरी पूण त्या वेळार आमकां बेजार पावता खरें, आमी देदेस्पोर जाता खरें, तरी पूण मोरी मायेचे आमी उडास काडया. जेजू मरण पावोंक आशिल्लो, जेजून कुरीस वोवंक आशिल्ले, हे कश्टाचे घडीत ताणें जियोंक आशिल्ले, त्या वेळार मोरी जेजूक आदार दिता. तशेंच आमच्या कश्टा दुखी वेळार, आमच्या पिडे शिडे वेळार, आमकां देदेस्पोर बघतना बेजाराय बघतना मोरयेचो आदार, मोरयेन घेतलेली ती नवी दिशा, धैर्याची दिशा, हुस्का दाखोवची दिशा आमची घेवन घेवया. मोगाचे न्हू, आमचे नांव भाट जातना, घडपाकन आमचे वयर आड उलयतना, आमच्या कुटुंबांत आमकां वेगळा सार बघतना, मरण म्हणलें एक स्वाभावीक विशय आमच्या कुटुंबांनी घडतना मोरयेचो आदार आमी सोदया. मोरयेन घेतलेली ती दिशा, नवी दिशा आमच्या जिवितांत आपणावंक मोरयेचो आदार सदांच मागून घेवया. आमेन.
मोरी कुर्सा वाटेर आनी आमच्या जिणयेक कसो मोरी नवो अर्थ दिता ह्या विशयाचेर बोवा पोरपायसो नियाळ दिल्ल्या मनादीक बाब अविनाश लेस्ली पायस हांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान सैत मागता. जोड्या ताळयो पेटून पाद्रापाक आमी थँक्यू म्हूण सांगया. प्रस्तुत ते सांतांतून आसऱ्यांत आपली सेवा दिवन आसात. तांच्या सेवेचेर मरी माय आपलो आशिर्वाद घालूं दी म्हणून आमी मागया. नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी आसा आनी आज आमी परत मरये लागीं आयल्या. आमची सर्व तेसावां इरादे घेवन आमचे सर्व तेसावां इरादे मरये माय मुखांतर देवाक आमी भेटोवन दिवया आनी तिची ससाय आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या समाजाचेर प्रत्येक रितीन आमी मागया. आयच्या दिसाची तेसावां ह्या बरी आसात. 4 कुटुंबांनी तांचें जिवीत संतोषान समाधानान आनी फळां भरीत जियोंक मरयेचो आदार मागतात. ह्या वर्सा अंतीम परीक्षा बरोवच्या आनी विविध परीक्षेक तयाराय करच्या सर्व भुरग्यांक बरें फलितांश मेळोवंक आमी मागया. एका व्यक्तीक खातेची आनीक पांयांची पिडा आसा. भलायके बसत मरये माय लागीं विनंती आसा. दोगा व्यक्तीच्या जाग्याची कोर्टींत आसलेली केस बेगीनच इत्यर्थ जावन राज्य संधानान जियोवंक आनीक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक विनंती करतात. एकल्याचे बोटीचेर बरे बिझनेस जावंक विनंती आसा. 7 जाणांक परगांवांक वचोवंक बेगीनच विजामणेचे बसत मरये माय लागीं विनंती करतात. एकल्याचे नर्सिंग शिकावो बऱ्या रितीन जावन आनी भायल्या गांवांक वचोवंक विनंती आसा. एका भयणीची पिडेस्त तांची सेवा चाकरी करच्या भयणीची पाड दूख गुंतवचेक बसत विनंती आसा. एका भुरग्यान रिवॅल्युएशनाक घाल्लें पेपर बऱ्या रितीन मौल्यमापन जावन आनी बरें मार्क्स मेळोवंक विनंती आसा. दोगा भुरग्यांक क्रिस्ती समर्थक हाडूंक आदार मेळोवंक मरये माय लागीं विनंती करतात. 5 जाणांक आपल्या कामांत प्रमोशन मेळोवंक आनीक बरी सैरीक मेळोवंक मागते आसात. तशेंच ह्या म्हयन्यांत 22, 23, 26 आनी 25 तारखेर कुलशेखरांत बायबल कन्वेन्शन जावचें आसा. ह्या कन्वेन्शनाक साहित्य सणांनी हजर जावंक असल्यो सर्व अडखळी फूड करूंक मरी माय आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. संवसाराच्या विविध जाग्यांनी झुजां चलती आसा. इस्रायल, गाजा, पालेस्तीन आनी तशेंच अरब कंट्री गांवांनी युक्रेन, रशिया, चीना अशा गांवांनी जायतीं झुजां चलून आसात. शांती समाधाना खातीर प्रत्येक रितीन आमी मागया. मुगल्या दिसांनी आमच्या देशांत एलिसांव संवचार आसा. बरो सरकार म्हणचे पसत मरये माय लागीं आमी विनंती करया. सांगाताच आमच्या गांवांत शांती समाधान वस्ती करचे पसत मरी माय आमकां आदार दिवं दी. 12 तारखेर आमी आचरण करचें लुर्द मायेचें फेस्त बऱ्या रितीन आचरण करूंक आमकां देवाची दराळ बेसावां मेळोवंक मरये माय लागीं आमी मागया. सांगाताच ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ता वेळार काम करतल्या, सेवा भेटयतल्या, उदार मनाचें दान दितल्या आनी विविध रितीनी आदार दितल्या सर्व दानींचेर मरये मायेचो आदार आमी मागया. एकडी बोर आमच्या कुटुंबा बसत आमी मागया. सर्व आमच्या भुरग्यांचो, वडिलांचो, प्रायवंत भाव भयणीचो उगडास कडून सगळ्यांक मरयेच्या पांयांत आमी समर्पण दिवया. आमचे कस्त दूख बऱ्या रितीन फूड करून जिणयेंत अर्थ सोदून काडून मरी माय आमकां आदार दिवं दी. दयेन उबे रावया. सर्व आमचे तेसावां इरादे मरये थंय उबारून हे मागणे आमी म्हणया. देवाचे माये आमचे शेकाये कदा विना कुवार मरये पिडे संजय भलायके पक्कांच्या आश्रया तुझे संजय प्रशावने आनी आमचे मंगाळ लुर्द माये आमचे कस दूख आनी पिडा शेडा तो सर्व शणाय. लोक शारांतल्या ग्रोट्यान तो दिसतेक पडलेले घडयेताव आज पर्यंत सबार क्षणान विविध उपकार तो नेमातावन सोडून दिताय. तुजे मजतेन आमकां येदोळ पर्यान मेळिल्ल्या सर्व उपकारांचो उगडास कडून देवाक आमी अर्घां दिताना आमकां केन्नाय उपकार मनाची जावंक प्रेरण दी.
कोमगाळी माये तुझे मसतेन सबारशणाक कुडीची आनी मतेची भलायकी लाभल्या आमी तुजे भुरगीं तुजे आवय सारक्या मोवाळ मोगाचेर पातयेव तुजे सरशें धांवून येताव आनी आमच्या काळसाचे हत्रे तुजे समोर दवरताव सर्व वायट विघ्नांतले बऱ्या वादळांतले अवघडा अनवरांतली आनी दुस्मनाच्या हातांतली आमकां राखून व्हर बऱ्या आनी सताच्या वटेन आमचे मेटादो सांबाळ आकस्मीत आनी नादायर मनांतले आमकां निवार पत्कांतावन आमकां भयस दवर कस्ताबडार पातयेन आनी दिरासनेन तुज्या पुता जेसूची देख घेव देवा बापाचे कुशेक कालदिमान घालून आमकां कृपा सोडून दी देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या येलुर्द माये आमचे पासत आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या धर्मिका पासत आनी आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत देवा लागीं विनंती कर सांत बेर्नादेता हांगासर तेरसा हजरसांच्या सर्वाचेर लुर्द मायेची बेशावा मागोवन दी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येव तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं हनुमान मरिये कृपेन बरले संत जे संगता श्री आम ददून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशेचे जेशो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमी गीत गावया सुमीच्या बडव्यान मरी एक बरी कपार हाडली नमान मरी कृपेन बरले संत जे संगता श्री आम ददून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशेचे जेशो आपले सुमीचे साकरण नमान मरी कृपेन बरले संत जे संगता श्री आम ददून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशेचे जेशो Salo, Sangre berpengaruh sungguh je sangat asriam terus sedih, hari sedih fall tu jauh sejen jeso. Bagi mandi dawa cemai, ama pasal tu benati kere. Magia, Islamia, Kristen, Islam, Terjemahan Kristen, Muslim kedele, kami sanadanyau, terjadi जीवन पनाचाना दाखवणे पावसे तुझे गुरकाम चांसस काना निवड मागताव त्या ख्रिस्तांच्या शनियामध्ये पाठ आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवागल्या प्रियाम जरन्या सरकी जदेये अकदलाई तजदेबेन मनिमोस बुडाई घरात करी संभाळ सेले आमेन सस्ना सुविशेव दिनंगा येशुनिया आणि निरंतर प्रकाशनचेर भगवती समाधानांत विषय घेऊन दी आमेन सर्वेश पोर तुमचे शोभे आशो आणि सपत वेदार दी बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो
तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाची वडकार आमच्या आसमांतले बापाचे पुताचे पवित्र नावाने आमेन.